पवित्र कुर्साचे कुरेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. भलायकेचे सायबिनीक नावेन एबो Ebo, पवित्र pavitra आंकवारी anquari, बो pavitra, त्रित्वेन tritven, तुका survectan, जेजूची आवयसा विचून काढली तुका देवपूत मनीस जालो ते घोडये आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुझ्या कुसव्यान सांबाळलो तेन्ना बोगलो तो संतोष हांव आतां नियालता मोच्या मागण्याच्या हांव बरें ही कुशलकाय आनी हो संतोष सोडोवंक आनी वाडोवंक पवित्र आंकवारी दुखवल्यांचे तुवें सुशेलकायेचो तुकडा आवयल्यान एकेरी शेकाय तुका बासायल्या तो मनीस जालो शेकाय या मोच्या उपरांत गोरसानिका 9 म्हयने तुझ्या कुसव्यान मागलो आनी तुमकां बोगलो तो दोरहाचेर बरो विस्वास देंवता म्हाका तुजो मागणेच्या अंतीम खतखते हांव तुजे कडेन विनयता कुशलकाय आनी वचून खुशी जाल्यार सोडोव ह्या नवेन आनी वाडोव मागता देवकार हे दुखवल्यांचे मेलोशे माये ना तुवें म्हाका कुशलकायेचो स्नेह उर्बा फाटलेल्या एकेरी हांगा तुमकाय बासायल्या तो तीच शेकाय म्हाका ह्या मोच्या गोरसानिकोर तुझ्या पुतान सांगला मागात आनी तुमकां मेळटले हाचेर नवेन विश्वास हांव तुजे मोजोती तुजो कांजो कोर विश्वास हांव तुजे कडेन विनयता तो ते देवाची कुशलकाय जाल्यार ती कुशलकाय तुका मागता देवाचो म्हाका कुसव्या आसतना ना तो भोगली म्हाका अशें मागणे आयकून घेवपा मान रे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू बगेती मरे देवाचे माई आम पापियां खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा नवेन ओस्तऱ्यामध्ये तू तुझे आणि सदैव तुझा पूज येसू बगेती मरे देवाचे माई आम पापियां खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. कुशलकाय नमान मरे कुशलकाय सर्वेस पोच देवाचो ओस्तऱ्यामध्ये तुझा आसतना भोगली बगेती मरे देवाचे माई आम पापियां खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. बगेती मरे देवाचे माई आम पापियां खातीर विनोदी कर बगेती मरे देवाचे माई आम पापियां खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. बगेती मरे देवाचे माई आम पापियां खातीर विनोदी कर बगेती मरे देवा मनाच्या वेळार आमेन. दमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत चेतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू बगेती मरे देवाचे माई आम पापियां खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. दमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत चेतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू बगेती मरे देवाचे माई आम पापियां खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत चेतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू बगेती मरे देवाचे माई आम पापियां खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत चेतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू बगेती मरे देवाचे माई आम पापियां खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत चेतायसा
ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भगेती मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भगेती मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भगेती मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ए देवाचे माये हे देवाचे माई ए मोचे नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मांडून मानून घे. नोमान कुरपेन बोललेले ए मोचे नोमान तुझ्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी मोतिया सावमून हांव त्रेकता. ए संस्थेल्यांचे उजवणदारे देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोष भोगलो. त्या संतोषान हांव मागता तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत हांव सगल्यो मोच्यो तुझ्या अनोदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयता. हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागता ज्या खतखत्यान तुझे काळीज जेजूच्या मोगान लासताले. मोची खालती मागणी आयकून घे आणि मोचे मागलेले उपकार म्हाका मेलोय. आमेन. नोवेनाचो दुसरो दीस. आमचे मोगाल माये तू दाविदाच्या कुलांतलो पोरजोड आणि चिदेवाच्या बायलांमध्ये एक माणिक. तुझी सोबिताय आणि वैभव पडो आमी तटाकता. देवचराचे राजवडकेचो बोस करचे खातीर तू निस्कोलो सोलमोली. संवसारांतलो पातकाचो कालोक नपयत करून तुवें देवाच्या उसवाडाक क्रिस्ताक सोलम दिलो. एक कोतावी आंकवारी आणि आमचे भोवमोगाल माये. आमी नीज बावार्थान तुका शेरोना येता. तुझे मोगाल नाव उसातना आमची काळजां कुशीन मुरगोडटात. मारिये आमचे माये आमकां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आणि आमकां उसवाडाच्या आणि भाग्योनपणाच्या मार्गार घाल. आमेन. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भावानो आनी भयणीनो, आयज नोवेनाचो दुसरो दीस. आयचो विशय दोयाळ आनी मोगाळ बापूय जुजे आनी आवय मारिया. मोग जावन आसा आमच्या क्रिस्ती जिविताचो माज. देव म्हणल्यार मोग आनी मोगूच. ह्याच मोगान देवान आमकां सोगल्यांक रोचल्यान देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर उटापून जेजून आमकां 2 आज्ञा दिल्यात. भाग्योन जुजे आनी मारिया, बापूय आनी आवय कशी आपल्या पुता जेजू सांगता देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान जियेली आनी आमकां मोगाचो नमुनो जाल्ली. तर आमकां सोगल्यांक असलेच दोयाळ आनी मोगाळ काळीज फावो कर म्हूण ह्या मिसा बलिदानान मागुया. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, दुसरो दीस तुमकां समेस्तांक बरो दीस देव आणि ह्या मिसाच्या बलिदानाक समर्पणचे हे चड तेसावा आज ह्या आल्तारीर आसात.
तुमचे पासत आनी तुमच्या त्या सवां खातीर आमी मागतल्या विशेष जावन हांव मागतलो आनी तुमच्या कुटुंबांत तशेंच आमच्या जिवनांत आज सांजुजेचो तो मोग मोरयेचो मोग दयाळपण सदांच आमचे थंय आसो म्हूण विशेष तरान ह्या पवित्र मिसांत आमी मागोया. ह्या मिसाच्या बलिदानान पावती परी वांटणी घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून आमी सांगाता म्हणया. हांव पत्की सोरपयता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बाकी येवन सदां सांगपाक मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थया. सर पदवेदार देवा भोव भाग्यवंत अवकार मरयेचे शेके आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका संतोसता. ह्या मोगाळ आवयचे विनंतीन ह्या संवसारान सर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटय आनी सरकार ससनाच्या सुखाक आमकां पावय. ह्या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो करा देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रजवड चलयता ससनाच्या ससन. होसेया प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. इस्रायल भुरगो आसलो तेन्ना हांवें ताचो मोग केलो आनी म्हज्या पुताक हांवें इजिप्तांतलो आपोवन भायर काडलो. पूण जितलो हांव ताका आपयतालो तितली ओदीक ती म्हजी सोशिल्लीं पयस वतालीं. तांणी बाळाक योद भेटयले आनी कुड्ड्या देवा मुखार धूप लासलो. हांवेंच एफ्रायमाक चलूंक शिकयलें, हांवेंच ताका म्हज्या हातान धरलो. तरी हांव की तांचो परामोस कोत्तालो म्हूण ताणीन वळखूंक ना. हांव ताका मोयपासान दवरतालो आनी मोगाच्या बांदपासांनी ओडून वतालो. जशें कोण एका बाळाक आपल्या पयल्याशी उखलून दवरतात तशेंच हांवें ताका केलें आनी ओडो घालून ताका हांवें जेवण वाडलें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या आयकल्ल्या देवाचे उतराक आमचो जबाब जावंदी. सोमी मोसो गवली. Mimoso goli, kaitz maka ulena. So mimoso goli, kaitz maka ulena. So mimoso goli, kaitz maka ulena. Sogoli, aitz makaulena. Patuotzoro meltatui, somi makavizodita. Prashanni tolkatui, somi
म्हाका कोण वता सोमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना बोच्या जिवाक धोव्यान सोमी सदांच गोठाय दिता सारक्यांनी निकवातांनी सोमी म्हाका चलोवन व्हरता सोमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना उदगार गावंक सगळीं उबी रावयात हालेलुया 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 बागेती साकोर तुझी तुका ती मानोली दोयंतिका विचून काडलेली दूत नव्या करोराची बागेती साकोर तुझी तुका ती मानोली दोयंतिका विचून काडलेली नव्या करोराची हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं लुका परमणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता मोहिमा तुका सोम्या वर्सान वरस जेजूचे माय बाप पास्काचे परबेक जेरुसलेमाक वेतले जेजू 12 वर्सांचो आसता अर्शेंचे बरीस ती परबेक गेली परबेचे दीस खबर जावन ती पाटी परतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांत रावलो ही ताची माय बाप नेना जाले तो पैनारांच्या पंगडांत आसतलो म्हूण लेखून एक दिसाची वाट चलोवन ती पाटी हायली उपरांत ताणें आपल्या सैऱ्या आनी वळखीच्या मदें सोदलो पूण तो तांकां मेळ्ळो ना देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक पाटी गेली 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो सिकोंदारा मदें बसून तांचे आयकून तांकां तो सावलां घालून आसलो आनी ताची सावलां जापी आयकल्ले समेस्त ताचे जांतिकायेक वेचपेच जाले ताका थंय तावन ताची माय बाप अजाप जाली तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें तुजो बाप आनी हांव वळखंत दुकान तुका सोदून आसलेल्या ताणें जाप दिले कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेनासल्यात ताणें उलयल्ल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना उपरांत जेजू तांचे संगता नाजरेताक फाटी आयलो तांकां तो काळजावन जियेलो पूण ताचे माथेन
ह्यो सर संगती आपल्या अंतस्करणांत दवरन घेतले. देवाचे उतर हे वाखाणी तुका तुका क्रिस्ता. क्रिस्ता. मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, आयचे विशय दयाळ आणि मोगाळ बापय सान सुसे आणि मोरी माय. सान सुसेन जेजू बाळक जल्मन व्हड जातास व्हड जातना देवाच्या जनतायेन वर्सांनी तशेंच पवित्रकायेन वाडोवन येतना पळयलें. ताची जाणवाय व्हडतना भरतना सान सुसेन आपल्या ल्हान जेजू बाळकाक पळयलें. आनी अशेंच इस्रायल लोकांक देवान पळयलें. आयच्या पयल्या वचपांत आमी वाचले, हाताक धरून आपल्या ल्हान भुरग्याक ताका सोलोंक शिकोवन दिंबे घालून ताका खावोवन वाडयले त्या इस्रायल प्रजेक. आपलीच भुरगें आपलोच पूत आपल्यांत तूं म्हणून लेगून त्या देवान इस्रायल लोकांक तितले सभेत सुंदर करून ताचो दयाळपण दाखोवन तांकां वागयलें. तशेंच जोसेफाच्या सान सुसेच्या जिवनांत एका बापाय थंय ताणें देवाचो भोव दयाळ मोग ताणें पळयलो, ताणें बगयलो. तो एका बापायक आपल्या भुरग्यां थंय कशें दयाळपण आसा गे, तशेंच देवाक कोणा ताणें रचलां गे तांचे वयर तांकां दयाळपण आसा. किर्तनांत किर्तनांत 113 अवसरांत अशें म्हणटा, जसो बापाय आपल्या भुरग्यांचेर दया करता तसो सर्वेस्पर आपणाक भियेतल्यांची दया करता. निसायकी हो दयाळ देवाचो मोग जेजून सान सुसे थंय पळयलो आनी तशेंच आपल्या आवय मोरये थंय. दोगांय जाणां एक आवय बापाय जावन जबाबदारेची ताका बरी बोध दाखोवन बरी वाट दाखोवन सोलोंक दाखोवन ताका देवाचें बें कितें म्हणलें दाखोवन तांच्या मोगांत तांच्या दयाळपणांत व्हड जाल्लो बाळक जेजू. अशेंच आसतना जेजू बाळकाक ताणें देवाळांत आपूण व्हरतना देवाळांत किर्तनां गायतना सान सुसेन कितले पटी आयकलां कोणा. निसायकी देव इस्रायलाचो देव भाग्यवंत, इस्रायलाचो देव दयाळपण भरिल्लो देव आनी इस्रायलाचो देव मोगांत भरिल्लो देव म्हणून आयकलें आसतलें. आनी त्याच किर्तनांत आमी मुखार वचतना किर्तना 145 अवसर 9 हातूंत आमी वाचता, सर्वेस्पर सगळ्यांक उदार, सगळ्या ताच्या रचनाक आसा ताका दया. निसायकी हें सच जावन आसा, सगळो संवसारांत देव कोणायकी विंगड करना. ताचें उदारपण ताचें दयाळपण सर लोकांचेर तो पळय दिता आनीक मागता. आनी हेंच दयाळपण हेंच उदारपण मोग सान सुसेन जेजू थंय ह्या जेजून सान सुसे थंय बगल्लो, ह्या मोरये थंय ह्या मोरयेन जेजू थंय पळयलो. तो ल्हान भुरगो आसतनांत देवाचो कठीण मोग ते दयाळपण ताचेर पळयलें आनी सान सुसेच्या जिवनांत मोरयेच्या जिवनांत आणखी चड रितीन जेजून भोगलो आनी तो जावन आसा तांकां खांबो जावन रावलो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचे वाचप आमकां एका आवयच्या आनी एका बापायच्या काळजाचें मोल कितें आनी तें काळीज कितें म्हूण दाखोवन दिता. एक कॅन्सर पेशंट आवय आस्पत्रेंत भरती जाली. तिचो पूत आनी तिची कुटुंबाची सर संदेह बेड्डा भोंवतणी हजर जावन तिका समाधान करतली, तिचे खातीर मागता म्हणून भास केली. पूण कितेंय जाल्यार खंयचें ट्रिटमेंट चलनासतना ती आवय मरण पावता. पूत सगळो दीस रडोन रडोन
तो पिडेर पडटा आनी ताचे कुटुंबाची ताका घरा वापून व्हरन ही आवय आतां कॅन्सर जावन मरता म्हणून मरोंक रेडी जातना ताका आणखी दूख भरलें आनी थोड्याच घडयेन ती आवय मरण पावता आनी हें पुरा पळोवन त्या पुताक इतलें दूख आयलें बेजार जालें तो रडोन तो पिडेर पडटा आनी ताका तकली पडापड पुरा सुरू जातना ताच्या आवयन तांच्या कुटुंबाच्यांनी व्हरन ताका ताच्या आवयच्या बेड्डारत न्हिदायलें थोडेच घडये तो लागींच आशिल्ल्या एका टेबलार एक पत्र पळयता आनी त्या पत्रांत फोल्ड केल्ले थोडे टॅबलेट्स आसात आनी तें पत्र कान वाचतना त्या पत्रांत अशें बरोवन आशिल्लें म्हज्या मोगाच्या पुता ह्यो गुळयो कान घेवंक तूं विसरनाका कित्याक तूं कितलें रडताय तितलें तूं पिडेंत पडताय त्या देखून उडासान ह्यो गुळयो कान घे तुजी मोगाची आवय मोगाचें न्हय हें जावन आसा एका आवयचें एका बापायचें काळीज आज आमी सुवार्थांत आयकलें मरयेन कितें पुरा आयकलें मरयेन कितें पुरा बगलें कितें पुरा पळयलें आनी देवाचें तिचे वयर कितें येवचें आसलें तें आयकून आनी आज आपलो चरको भुरगो देवाळांत नापयस जातना तिका बगल्लें दूख बेजाराय आनी खंत हें पुरा आयकून सुवार्ता म्हणटा तिच्या अंतस्करणांत तिच्या काळजांत तिणें जमोवन घेतलें तें पुरा तिच्या काळजांत तिणें दवरलें आनी दवरलें केंगी म्हळ्यार तिणें देवाचें कितें आज्ञा देवाचें कितें आशा आसा ती तिचे मुखांतर ते पूर्ण जायचें म्हणून मोरयेचे आशा आसली आनी त्या देवाचेर तिका भोव भावार्थ विश्वास आसलो तो देवान कितें तिचे वयर निर्मेला देवान कितें तिचे मुखांतर आशेलां तें तिचे वरना जायत जायचें तें पूर्ण जायचें संपूर्ण जायचें म्हणलें मोरयेची आशा आसली आनी त्या भावार्थांत ती जियेली आज संवसारांत आमी पळयता कितलेय आवय आनी बापय आपल्या पुतांक धुवेंक आपणातावन पयस भरतना बेजार जाता आनी तेंचो चिंता आमी पयल्या वचपांत ओसया प्रवादीच्या उतरांत आमी आयकलें देवान इस्रायल लोकांक धाकट्या भुरग्या बरी वाडयलें चलयलें शिकयलें तांकां कांडलें आनी तिंत भुरगीं थोडे फावटी ताचे तावन पयस जाल्ले म्हणलो तो मनोभाव आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयता देवाक बेजार जाता म्हजे तावन पयस गेले म्हजी भुरगीं आनी आयच्या संवसारांत आमी पळोवचें तेंत थोडे फावटी पूत या दू कित्या कारणा खातीर आवय बापाय सोडून पयस वतात हर एक विशयांत घडटात आनी हें जावन आसा आयचो संवसार पूण आज सांजुजे आमचो बापाय मरी आमची माय आमकां एक वाट दाखयतात आमच्या काळजांत आमचें काळीज तें देवान रचल्लें काळीज तें मोगांत बरोवंक साध्य तें दयाळपणांत बरोवंक साध्य आज आमी सर समेजता ही पवित्र बलिदान भेटयतना तुमचे खातीर मागतना आमा पासत आमी मागया त्यात मरिये मायेच्या सांसोदेच्या काळजांत कसो देवाचो मोग भावार्थ विश्वास दयाळपण बरयलें गे तशेंच आमचें काळीज मन त्यात दयाळपणान मोगान बरोवन देवून आमच्या वेलंकणी मायेच्या मध्यस्थके मुखांत आमी समेज तां खातीर मागोया आमेन. आमचे धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या मुन्यारपणान पोरजेची मोगान सेवा करूंक जेजूचो मोग सगल्यांक दिवंक तांकां देवाचे आदार मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणिया दोयाल बापा आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपले पोरजे सोवे स्वतान आनी नितीन वागूंक निस्वार्थीपणान आपलो मोग आनी सेवा दिवंक बापाची जाणवाय तांकां मागुया. बापा तुझ्या
भुरग्याची मागणी दोयाल बापा ही मागणी आमी आमचे कुटुंबांनी एकामेकाक समजून कसले प्रश्न आसा ते बरे तरेन सुटावे करूंक मोगान जिवंक आमकां कृपा मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाल बापा ही मागणी ल्हान दुर्बल पिड्यान कश्टतल्या सोवें आनी अदीक करून कोविड-19 हे दुयेंसा वेल्यार दुसऱ्या सोवें अदीक मोग दाखोवंक आमकां कृपा आनी बोल मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाल बापा ही मागणी मोगाचेनो सुमार लोकांनी तांची इंतेसावा आमकां दिल्यांत तांचे खातीर मागोवंक तांच्या आत्म्या खातीर मागोवंक हाची आमी सचे बलिदानांत आमी वांटेली घेतना तुमच्या सर त्या सांग खातीर आमी मागता आनी तशेंच आमची सर मागणी आमी तुका समर्पली देवा. तुज्या भुरग्यांची ही प्रार्थना तूं मानून घे आनी कितें बेसांव आमच्या कुटुंबांनी आमच्या तुज्या भुरग्यांक जाय तें तूं तांकां फावो कर. येसू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं आमेन. दाना तयारी वेळा गीत गावयात. नंबर C19 जीने वाटे जीने किना. Suka pulang Costa Cante Yetsam gelet Cine wate Atau bapa Beto untuka Unda ani Sorya wangra Yece yami somot pitam Tentu manun gemun matam Malgodiacia masaroktan Mislun tunge doyal ponan Niente yami somot pitaw Tentu manun gemun maktaw Malgodiacia masaroktan Mislun tunge doyal ponan Mislun tunge doyal ponan Mislun tungen doyal ponan. बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान हे सर्व पदार्थ देव बापाक मानता तसलें जावन दिवून मागत. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र विचार देवाक सर्विसपूर मानून घेवं. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा भाग्यवंत अवंकार मरयेच्या कुशीन घेतलेले आपले कोड आनी रगत तुका ओपोवन आमच्या सोम्यान खुर्सार आपणाचेर बलिदान केलें. तेंचें बलिदान आज भाग्यवंत मरयेक मान दितना आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी जेजूच्या मनशा सैबाचो आदर आमच्या असक्त सैबाक निरंतरे मेळमून मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमची सवय आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परां पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनोच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितेचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळे रस लाय फातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें तांकां पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं अवंकार मरयेचे उदारे ताणें कोड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचे जैत व्हरून पुना जिवानपण उगडापें केलें
अशें ताणें तुजे कुशी पाळली आनी एक पवित्र परसा तुका जोडून घेतले. देखून देवदूता आनी समेस्त भक्तां सांगाते तुजे महिमेचें किर्तन आमी एकच थळ्यान गायता. Povit, 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 dolbaranzo sorves potu. Povit, 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 dolbaranzo sorves potu. Sorgani संसार बोलल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी 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 तुका जोय 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 सर्वेस पोराची नावी येतात ताका जोय उत्सर्गी 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 तुका जोय 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 जोय. बापा खरोच तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाचे सर या पवित्रत्म्या तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून इंदेने पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे कोड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरांक सोसूंक खंयच्या आदीन ताणें बुंडो घेतलो तुका आदीन वाचून मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कोड तुमचे बसत समर्पणचे. तेच बरें जेवण जातेच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिले आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणे कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबर तसं घोट आमी परगटुया. Gesù melo, Gesù जीवन जाला, Gesù नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सोडपणाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा देवदास एम्ब्रोस आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या सखी वर्गंबरब तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळेत मोकामळ पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाचे माये सांगाते बघेवन दरदुता आनी सहकाळे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दे. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्तान तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मारण धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थन आमी तिरबावर्तन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं
तुझे रास आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दे सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंधरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सटय आनी सर अकंतांतले वाटय कित्याक रचवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावर्तेचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं तुमची सवय आसूं माया कसो घुरसावन एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकलीत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकलीत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाचे शेळे संवसाराचे पाप करता ते शेळीच्या जिवनाक आपयल्या आमी सर सभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली ओत्मीक कमुन्याचे मागणे म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोले पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन गान गावयात नंबर 828 म्हज्या जेवणाक यात Mocha jeवणाक या भावण कोशी मोजाप मोच्या कुडी रोगतात कुशी दादोस आयात मोच्या जेवणाक यात भावण कोशी मोजाप मोच्या कुडी रोगतात कुशी दादोस आयात जेजू जिवीत तुझे जाऊ दी जिवीतांचे जेजू जिवीत तुझे जाऊ दी जिवीतांचे उंडो मोडून वाटात जीवन मोरून वचत तुम्ही उंडो जायात दुसऱ्यांक जीवन मोरा उंडो मोडून वाटात जीवन मोरून वचत तुम्ही उंडो जायात
दुसऱ्यान जिवान गोरात जेजू जिवीत तुझे जाऊं दी जिवितांचे जेजू जिवीत तुझे जाऊं दी जिवितांचे मोचे कुडी वागडार तुमची किलाम दिया मोच्या रोपता वांगडार तुमचे पिवूंक दिया मोचे कुडी वांगडार तुमची किलाम दिया मोच्या रोपता वांगडार तुमचे पिवूंक दिया जेजू जिवीत तुझे जाऊं दी जिवितांचे जेजू जिवीत तुझे जाऊं दी जिवितांचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याचे नावेन आमचो आदार ताणे रचला सगळो सर्ग आणि संवसार. पिडेवंताक मागणे सोमेन जेजो बरें करीत सगळे तरेची पिडाशिडा करीत गेलो. पिडेवंतांचो फॉर्मस करूंक तांचेर हात विस्तरूंक आनी आपले नांवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आपले सिसांक ताणें आज्ञा दिली. ह्या समारंभान भावा भयणीनो पिडेवंतांक देवाचे अधीन करुया. सगळीं कोडी आत्म्याचे दुखी सस्तिकायेन भोगून आनी जशें ती क्रिस्ताच्या कश्टा मोरांत भागेली जाल्यान तशें तांचे बसवणेन आपणा वांटो मेळटलो म्हूण जाणा जावं. आशिर्वाद घेवन तकल्यो बगयात. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय आसो आनी तुमकां सांबाळूं, तुमकां वाड दाखोवंक, तुमचे मुखार तो आसूंक, तुमचे राखण करूंक, तुमचे फाटल्यान चलोवंक, तुमचेर तो नदर दवरूंक, तुमकां सांबाळूंक आनी तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आनी हांगा हजर आसलेल्या समेस्तांचेर आनी आमच्या कुटुंबाच्या सर संद्यांचेर सर्वेस्पोर देव बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आनी आशिर्वाद सदांच तुमच्या जिवितांत रावो. आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या प्रेतेच्या बापा, भाग्यवंत ओंकार मरये देवाचे मातेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयल्या ह्या संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक पोशण दिलाय. ह्या पोशणाचे घटयेन आमचे माये परी तुजी खोशी पळोवन सरकार तुजे ससनाची चडवण बगोवंक आमी तयार जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमची सवय आसो. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मो आमच्या समेस्तांचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वसनयात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार शेवटाक गायन करुयात. नोमान 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 मोरये. नोमान 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 मोरये, नोमान तुका कोरता. बाळका बाळका आमी बाळका तुजी अर्गा तुका दिता. दोनूय आसोता उलो तुका मारता. राखण राखण आमची राखण कोताय म्हूण काळजांत कांदील वाजता. आंकवारी मोरये मोगाल माये कितली दुलोप निर्मल. दिसल्यान निमकायताय दोमदोम शिपडायताय शिवरान तुजो पोरमोल. भुरगीं तुजी ल्हान बागोय आमची तान जावन उदक शीतल. राखतू आमकां पावतू आमकां सांबाळ सदांच निर्मळ. राखतू आमकां सांबाळ
सदांच निर्मळ नोमान मोरये नोमान तुका करता बळका आमी बळका तुजी आर्गां तुका दिता दोनूय आजोता हुलो तुका मारता राखण आमची राखण कोताय म्हूण काजांत कांदीन वाजता अकवारी मोरये मोगाळ माये कितली दुलोक निर्मल दिसण्यान तिपकायताय दोमदोम शिपडायताय शिवडा तुजो परमोल भुरगीं तुजी ल्हान बागोय आमची तान जावन उदक शीतल राख तूं आमकां सांबाळ सदांच निर्मळ राख तूं आमकां सांबाळ सदांच निर्मळ